फाटले फावटी कोविडाच्या काळात 6,000 रुपया तुम्ही शेत लायला काय ना लायला ते आम्ही विचारूंक ना, बट तुमच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे आयल्या. जो नेक्स्ट फायदो जो आसा हेका आमी किसान क्रेडिट कार्ड हे आमकां स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा खंयचीय नॅशनलाइज बँक ज्याच्याकडे जर कृषी कार्ड आसा तेका कंपल्सरी किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा. तुम्ही जर बँकेक थोडेशे सेन्सिटायज करशात जाल्यार फुडली स्टेप किसान क्रेडिट कार्ड दिवपाची जी स्टेप आसा ती तुम्ही बँक तुमकां सहज रित्या दित्या आणि ताजेर डिपेंड म्हणून हांव सांगता फुडें तांकां 2% रेट ऑफ इंटरेस्टान एका वर्सा खातीर पयशे मेळटा. पंच आणि सरपंचान जर इनिशिएटिव्ह घेतली, माझ्या ग्रामपंचायतीन 100% सपोज 200 फार्मर आसत जाल्यार 200 जाणांक हांव किसान कार्ड दितलो, किसान क्रेडिट कार्ड दितलो आणि त्याच्या फुडले जो खरी शेती लायता तेका सॉयल हेल्थ कार्ड आमी म्हणटा. आमचे झेडीओ दिवपाक तयार आसात. तुम्ही खंयच्याय झेडीओ कॉन्टॅक्ट करात, तो तिनूय कार्डां ताज्या पर्यंत कशी पावतली ही पळोवंक शकता. देर इज एन इंटरलिंकिंग बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, म्हणजे बँक आसतली, झेडीओ आसतलो आणि पंचायत. हे किसान आमचो स्वयंपूर्ण मित्रान तांकां कॅम्प लावून घेवचे. सगळ्या कार्यक्रमांक स्वयंपूर्ण मित्रान वचपाची गरज ना. तुम्ही हो कार्यक्रम फक्त जॉईंटली तुम्ही लावून दिल्या पुरो.